आणि 1976 नंतर वेगवेगळे अमेंडमेंट जाऊन कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचं घर हो कायद्यात अंमलात येऊन आजपर्यंत आमची कुळाची आणि मुळघराची सर्वे जावंक ना. जेन्ना हो कायदो बदललो आणि भाटकारी कायदो जालो तेन्ना प्रचंड हांगा उद्रेक जालो गोंयांत आणि उद्रेकाचें स्वरूप तुमी पळयलें की भारतीय जनता पार्टीचें हांगा पतन जालें. तरी पण ताणें सगळे साम दाम दंड भेद सगळे एकठांय करून तांची परत सत्ता स्थापीत केली आणि ताजे नंतर 2017 ताणें कुळाक भुलोवपाक आनी फटोवपाक एक नवो कायदो हाडलो हातूंत मातूर करून. पूण आमचें एक स्पश्ट मत आशिल्लें की बाबा हो जो कायदो आसा तो बरोबर ना. आमको 1964 आनी 1976 जो कायदो आसा फिफ्थ अमेंडमेंट सेक्शन 7 कसेल त्याची जमीन ताचे प्रमाणे सर्वे करात, सर्वे करून इंडेक्स करात, म्हणल्यार फॉर्म आनी फोटिनाचें नांव चडयात आनी ताचे नंतर जे कुळाक मालकी हक्क आसात जे आमी सनदी म्हणटात त्यो दिवपाक जाय आशिल्ल्यो. पण आज आमी पळयतात की जवळ जवळ आतां 2017 जवळ 6-7 म्हयने जाले माननीय रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणटात की आमी लोकांक न्याय दितले, कुळाक आमी न्याय दितले. तशेंच आमी मामलेदार स्पेशल मामलेदार अपॉयंट करून आमी तांकां ते खटले निवाडे काडटले. पण आज पर्यंत आमी पळयतात की खंयच्या कुळाच्यो आनी खंयच्या मुणकाराच्यो केसी आज पर्यंत सॉल्व जाले नात. त्या खातीर आमची मागणी आशिल्ली कुळ मुणकार संघर्श समितीची की पयलींची सर्वे आसा करपाची आसा ती करात आनी ताजे नंतर तुमकां कसो जाय तसो कायदो लायात. पूण जो पर्यंत कायदो जायना 1976 कसेल त्याची जमीन तो पर्यंत आमी ओगी रावपाचे नात. त्या खातीर ह्या विधानसभेक आमी हे सगळ्या आमचे जे ऑपोजिशन लिडर आसात तांचे कडेन मागतात की ह्या कायद्याचेर ताणें आवाज करचो. ते कायद्याचे रायट्स आसात ते भाटकाराक वतात आनी थंय कुळाक कसलोच रायट ना. आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग सनसेट क्लॉज आनी जे पळय ट्रान्सफर ऑफ केसीस फ्रॉम मामलेदार टू कोर्ट हे सगळें ताणें फाटीं घातलां आनी परत हो म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आमी घेतले. ताचेर हे सगळे गोश्टीचेर आमचो टोटल विरोध आसा. कित्याक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग हाडून आमचें कांय जावपाचें ना. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग हाडल्यार फक्त भाटकाराचोच फायदो जातलो. त्या खातीर आमी आतां परत ऑपोजिशना कडेन विरोध करतात. तांकां सांगतात की बाबा तुमी समज म्हणून तें विधेयक हाडलें जाल्यार ताजो पुरेपूर तुमी ओपोज करात आनी हें आमकां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आमकां हें करपाचें ना. थंय आनी परत आनी आमकां गोंयाक नाका आनी कोणाकूच कुळाक नाका आनी आमचे जे मुणकार आसात, कश्टकरी समाज आसात, शेतकार आसात भाव ते खरोखर परत लाचार जातले. कित्याक आज आमी शेतां रोयनात हाजो अर्थ असो न्ही की आमकां शेतां नाकात. पूण आज खरोखर आमकां परवडनात ही शेतां करपाक. आज मानाय कितलो म्हारग जाला, कितलें सारें कितलें म्हारग जालां. त्या खातीर आमी म्हणटात पयलीं तुमी जी शेतां आसात ती शेतकाराच्या नांवार करात. ताज्या नंतर बाबा कॉन्ट्रॅक्ट करपाचें, शेतां रोवपाचीं, कशीं रोवपाचीं, आमकां कशी सबसिडी जाय, आमकां विधेयक म्हणून आमकां कितलें बजेट जाय तें आमी सगळें सविस्तर आमी थंय मांडटले. त्या खातीर खरोखरच आज पाळी आयिल्ली आसा की बाबा सगळें आमी विसरून एक मतान एक निर्णय घेवपाक जाय की हें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जरी समज म्हूण तूं विजय सरदेसाय हाडटा जाल्यार ताजें धुडगांवन तें भायर उडोवचें. कित्याक आज आमकां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग नाका, आमकां ट्रान्सफर ऑफ केसीस त्यो मामलेदार ज्यो कोर्टांत ज्यो कोर्टांतले मामलेदार गेल्यात ताजो आमकां फायदो कांय जालो ना. आनी सनसेट क्लॉज ह्यो सगळ्यो ज्यो क्लॉजीस आसात त्यो सगळ्यो क्लॉजीस तांणी फाटीं घेतिल्ल्यो आसात. आतां परत तें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाची आमकां कसलीच गरज ना. आमकां गरज आसा फकत आमची शेतां भाटांची आसात जे लॅक एक्विजिशन लावन आतांचे सरकार जे पळय आमची जमनी काडून घेवपाक सोदतात, जावं मोबाची जमीन जावं जाल्यार आनी खंयची तेरेवलची जमीन जावं आनी वेगळे वेगळे तरेच्या स्वरुपान ते षडयंत्री कायदे हाडून लँड एक्विजिशन करून ते कायदे हाडून आमच्यो जमनी काडूंक सोदतात. त्या खातीर ह्या सगळ्या गोश्टींचेर आमचो विरोध आसतलो. आमच्यो जमनी आमच्या नांवार जावपाक जाय. आमी थारायतले की बाबा सरकाराक ते दिवपाच्यो काय नाय दिवपाच्यो आनी कितले दिवपाच्यो त्यो. आज मामलेदारान जर वयशी जाल्यार मेजां दिसतात पूण ऑफिसर दिसना. आज मामलेदारांक आनी कलेक्टरांक जर पळयशी तांकां 4-4, 5-5 चार्ज दिल्ले आसात जाल्यार कूळ मुणकारांच्यो आनी टेनंटाच्यो केसी करतलो कोण काबार. जे सरकारान आमकां आश्वासन दिल्लें की आमी केसी खाला हाडून त्याचो निकाल लायतलो म्हणून, अरे जर ते ऑफिसांनी मामलेदार कलेक्टरूच ना ते तर तांकां चार्ज तर तुमी दिल्यात जाल्यार आमच्यो न्याय दितलो आमकां कोण. येयल्ल्या दिसा एडजमेंट, येयल्ल्या दिसा दुसरे थंय तेका ड्युटी ना, हें ना. अरे कितें चल्लां हें. आनी म्हाजो एक विचार एक सरकारा लागीं विचारपाचो आसा, ज्यो 60 केसी आमच्यो भायर पडलेल्यो कूळ मुणकारांच्यो तेचेर पासून अजून पासून तेचेर कांयच विचार करूंक ना. हे कितें, हे आमकां फटोवपाचें काय पर हे सरकाराचे. दुसरें म्हाका एक विचारपाचें आसा
ढवळीकर आता 20 वर्सां तरी PWD खातें सांबाळता, तर अजून तेका पाणयाची सोय आणि रस्त्याची दुरुस्ती अजून तिची लागीं जायना. तेणेन आपणाची ड्युटी जायना म्हणून बेगे बेग रिजायन दिवपाचें आनी कुशीन घालपाचें, नाजाल्यार पर्रीकारान तरी ताका काडून उडोवपाचो त्या पदा वयलो. कित्याक आयज 20 वर्सांचे PWD भोगून 2 जाग्यावरसून आमकां पाणी येता, एक तिलारीचें येता, एक चानेलचें येता, जाल्यार तें वांटून घालपाक ताका शक्य ना. म्हणजे ताका आनी तो PWDचे खातें ताका उपयोग ना. दुसरे आमच्या गांवांनी रस्ते पळय गेल्यार ते व्होणे पडोन पडोन लोक पडटा आनी लोक गायी सवतात, तर तेचे वयर ताका डागडुजी करपाक तेचे लागीं पयसो ना. तर हाल्या मिनिस्टराक ह्या सरकारान रावपाची कसलीच येना. ताका बेग बेग काडून उडोवपाचो थिचल्लो आनी दुसऱ्याक कोणाक तरी दिवपाचें तें खातें. हायस्कूल मुणकाराचे इतले आमची हालत जाल्ली आसा. आदोगाद येतात, पैसे घेतात, वयतात. कूळ मुणकार बाबडो थंय पळयतात तोंड. आयज जातली केस, फाल्यां जातली केस. अरे पूण हें कितें चल्लां? ते कूळ मुणकाराक आमकां फटोवपाचें येपार. कायदो चेंज केलो गोंयान गरज नसताना. तो चेंज केल्या उपरांत विदिन 4 days 4 दिसा भितर ज्यो केशी मामलेदारान आहल्यो त्यो कोर्टान पावल्यो. आज 7 महिने तेच केशी परत मामलेदारान येवपाक ते हँडिकॅप जाला, अपंग जाला काय आनी ते उलयत ना, हे हांव तर त्या सरकाराचो जावं प्रायोरिटीन मनोहर पर्रीकाराचो निशेध करता. दुसरे म्हणजे आयज जे बहुजन समाजाचे आमदार, मंत्री, जे खासदार असतात, ते सत्तेच्या लालचेपोटी आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी ह्या सरकारान भाजपाच्या इतके नतमस्तक झाल्यात की ते ह्या विषयी उलोवंक शकना. आता येणारे जे निवडणुकी असतल्यो त्यांना प्रायोरिटीन आमची चळवळ असतली. हे जर बहुजन समाजाचे आमदार जर असेंब्लीन ह्या कुळमुणकाराच्या फाटल्यान रावन आवाज उठयना जाल्यार आमी हेंका अक्षरशः त्यांचे अप्रचार करून तांकां घरा बसयतले, हे आमी आज ठरयल्ले आसा. आयज बहुजनाच्या मताचेर 20 वर्सां जो उत्तर गोव्याचो खासदार श्रीपाद भाऊ आयज दिल्लीक आसा, तेणे 2 टर्म हांगासर मिनिस्ट्री भोगयल्या. ताका तेचे कांय पडलेले ना. ताका फक्त खासदार जालो म्हणजे धोये कपडे घातले का, कोणाक नमस्कार केले, भाऊ कशे, आई कशी, बाबा कशे, हेच तेचे काम. जाल्यार आयज कुळमुणकार बॉब मारता, गरीब कष्टकरी लोक चिरडल्यात, ह्याचेर तेजो लक्ष अजिबात ना. ह्या निवडणुकेक आमी त्याचो पेडण्यातल्यान आमी अप्रचार करतले आनी त्याचो ताका जागो दाखयतले. नाजाल्यार येणारी आता जी असेंब्ली आसा 19 तारखेक, ते असेंब्लीन जे आमी बहुजन समाजाचे जे 80% आमदार आसा ते कित्याक वगी रावता ते म्हाका तेंचे कळना. लोक आयज गोंयचे जागृत आसा.